काल रात्री मैदानीत नावेली शिल्ले हायवे रस्त्यार एक मारेकार ॲक्सिडेंट जालो. सत्या सतीश तोमर 29 वर्सांचो टोर्नाटो चार्ली टेलर्स ह्या पात्रांवाचो पूत. तो रातचो चलयत आसत दिसता ताची गाडीचो कंट्रोल फेल जालो आनी ताणें गाडी एका झाडाक मोखली आनी गाडी खूब डॅमेज जाली आनी ताका खूब मार लागलो. इंजर्ड परिस्थितीन ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो पूण ताका थंय संपलो म्हूण प्रनावन्स केलो. बट हांवें त्यान गाडी अशी हालोवली आनी तो भुरगो ड्रायव्हर एकटो ड्रायव्हर आहलो भितर. तो ही वॉज लायंग अनकॉन्शियस इनसायड आनी तेगे पांय प्रेस जालो आहले आनी देर वॉज अ एम्बुलन्स वेटिंग हियर बट नोबडी कूड टेक हिम आउट एट दॅट टायम. मागीर त्या भुरग्यान तेका काडून जायना म्हूण ते म्हाका दिसता फायर ब्रिगेडी आपयले आनी दे वर वेटिंग. एट दॅट टायम वी ट्रायड टू टेक हिम आउट. मॅनेज केलो तेका. तेगे पांय बात प्रेस जालो ते काडून मागीर त्या दुसऱ्या भुरग्या हेल्प घेवन तेका इमिडिएटली काडलो भायर. बट आमी काडले तेन्ना ही वॉज ऑलमोस्ट लायक अनकॉन्शियस. मागीर एम्बुलन्सान तेका रोखड्या एम्बुलन्साक घालून इमिडिएटली दे रॅन विथ द बॉडी विथ द गाय. प्रुडंट मिडिया खातीर नावेली शिल्ले सावन सावियो डायस.